नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आजच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पावयल्यान शिमलाकारांचे पणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलन. प्रकल्प दुसऱ्या सुवातेर स्थलांतरीत केल्यात म्हणून एका दिसा भितर दिवची लेखी हमी. चिमलाकारांची मागणी. गोगळात जाल्ल्या सुरी हल्लो प्रकरणा उपरांत सील केल्ले सुन्नी मस्जिद रमजान म्हयनो सुरू जावचे पयलीं करचें उक्तें. मुस्लीम भावांची मागणी. हे विशीं जिल्लो अधिकाऱ्याकडेन करतले उलोवप. थळावे आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाचें आश्वासन. पेडण्या मोर्जे वाठारांत मिरसांगेच्या पिकाक बसला फटको. साऱ्याचो उणाव आशिल्ल्यान शेतकारांक सोंसचे पडटात त्रास. शेतकी कार्यालय सुरू करून सारे बियो उपलब्ध करून दिवच्यो. शेतकारांची मागणी. बिट्स पिलांनीत 6 विद्यार्थ्यांक मरण येवपा फाटले एकूय कारण जायना सिद्ध. मात गोंयची जाता बदनामी. बिट्स पिलांनी संस्था बेकायदेशीर. आमदार विजय सरदेसायाचो सणसणीत आरोप. गोंयांत फटवणुकीची सत्रां सुरूच. केंद्रीय राखीव पुलीस दलाचो अधिकारी आशिल्ल्याची बनावट वळख वापरून थिएच्या एका मनशाची 3,95,000 रुपयांची केली फटवणूक. प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू. डिलिव्हरी कंपनीची फ्रँचायझी दिवपाच्या नांवाखाला थिएच्या एकल्या मनशाक वट्ट 1,79 लाखांची गाडी तोपी. दुबाविता आड पुलीस स्टेशनात कागाळ केली दाखल. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत डिलिव्हरी लिमिटेड कंपनीची फ्रँचायझी दिवपाचे उतर दिवन थिए वाठारांतल्या एका मनशाक 1,79,000 रुपयाची तोपी घाल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. ह्या प्रकरणात अनवळख्या आड पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 22 ते 24 जानेराक कांय लोकांनी गोंयांत कंपनीची फ्रँचायझी सुरू करता आनी ह्या कंपनीक लागून नोंदणी शुल्क आनी हेर खर्च फारीक करपाची मागणी केली. ह्या लोभांत पडून कागाळदारान ICICI HDFC बँक खाते कडल्यान वट्ट 1,79 लाख रुपयांचे रीण घेतले. ताचे कडल्यान पयशे मेळ्ळ्या उपरांत आरोपींनी संपर्क करपाचो बंद केलो. गोंयांत दिसान दीस सायबर गुन्यांव वाडत आसा. सांखळेच्या एका बायलेची ऑनलायन फटवणूक जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. ह्या बायलेक एका अनवळख्यान ऑनलायन धमकी दिवन तिका 1,05,000 रुपयांचो गंडो घालो. दिवचल पुलिशेन ह्या प्रकरणा विशीं FIR नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. केंद्रीय राखीव पुलीस दलाचो अधिकारी आशिल्ल्याची फटीची वळख दाखोवन थिएच्या एका 63 वर्सां पिरायेच्या मनशाक सुमार 3,95 लाख रुपयांची तोपी घाली. दुबावितान घर भाड्याक घेवपाची इत्सा दाखोवन बळीक फटोवन फोन बुकींग एपाच्या माध्यमांतल्यान पयशे लुटले. सायबर क्रायम अंतर्गत आपली फटवणूक जाल्ल्याचे कळटकीच बळीन कोलवाळे पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. कोलवाळ पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. म्हापशा मरड वाठारांतल्या हॉटेल मयुरा नोवा सिटीच्या हॉलांत उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. हो उजो गुदावांत उडयल्ल्या सिगरेटीक लागून पेटला आसूंये असो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. मात उजो लागपाचें नेमकें कारण स्पश्ट जावंक ना. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावना. खंय आग लागल्या कितें जालें नेमकें? फावंडेशनचो नंबर कॉल येयलो की मयूर हॉटेला वयर उजो पेटलो. आमी रोखडेच हांगा येयले पळय जाल्यार हांगा उजो पेटतालो. प्लास्टीक आनी पेपर आसले. शॉर्ट सर्किट काय नाही सिगरेट बी करून उडून उडून पेपर आणि काय झालं काहीच नाही. शॉर्ट सर्किट ना काय ना काहीच नाही. काय व्हेंटिलेशन काहीच नसेल. ओनराक कशें कितें कितें सांगलां? ओनर अजून मेळना म्हणटा. ओनर येवंक ना. कितें चालू आशिल्लें हांगा? कितें फंक्शन चालू वेडिंग एनिवर्सरी करून. नागरूस पंचायतीचे ग्रामसभेत आयतारा दुर्दैवी आनी काळजाक पीळ घालपा सारकी घडणूक घडली. हे सभेत आपले म्हणणे मांडपा खातीर उबे राविल्ले 70 वर्सां पिरायेचे ज्येष्ठ नागरीक ओलावियो फर्नांडीस हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयलें. हे घडणुकेक लागून पुराय सांताक्रूज वाठारांत दुख्खाचें वातावरण पातळ्ळां.
या ग्रामसभेत नेमके घडले कितें हे जाणून घेऊया. आयतारा सांताक्रूज ग्रामसभा सुरू असताना ओलावियो फर्नांडिसाक काळजाच्या आताकान मरण आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सभेचे कामकाज सुरू असताना फ्लॅट दिवपाच्या शुल्का विशीं तांकां दुबाव आशिल्लो. तो विचारपाक ते उबे राविल्ले. मात प्रस्न विचारचे पयलींच तांच्या जिवाक बरें दिसना जाले. ते थंयच कोसळ्ळे. उबे आशिल्ले कडेन जमनीर कोसळिल्ल्यान सभाघरांत बोवाळ जालो. ग्रामस्थांनी आनी पंचायत वांगड्यांनी ताका मदत करपाचो यत्न केलो. उपरांत रोखडोच 108 एम्ब्युलन्सीक फोन केलो. मात एम्ब्युलन्स वेळार पावूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी फर्नांडिसाका खाजगी वाहनान जीएमसीत व्हेलो. मात थंय पावच्या पयलींच ताका मरण आयिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्य सरकार राज्यातल्या तरणाट्यांच्या कुशळटाय विकासा वांगडात खेळा आणि सामाजिक शिक्षणाचेर लक्ष केंद्रीत करता. 10वी पास जाल्या विद्यार्थ्यां वांगडाच 8वी पास आणि 10वी फेल जाल्या तरणाट्यां खातीरूय खाशेल्यो येवजण्यो चालीक लावपाक लागल्यात, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. सांखळे जाल्ले ईगल स्पोर्ट्स क्लबाच्या नव्या कार्यालयाच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. पळयात. 8वी पास आणि 10वी फेल विद्यार्थ्यां खातीर 3 म्हयन्यांचो दीनदयाल मुख्यमंत्री कौशल येवजण अभ्यासक्रम सुरू केला, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें दिली. ह्या अभ्यासक्रमांतल्यान विद्यार्थ्यांक आपलो फुडार घडोवचें अशें आवाहन ताणें केलां. खेळा क्षेत्रा विशीं उलयतना मुख्यमंत्र्यान सांगलें, पारंपारीक खेळांचो प्रसार करताना 2036 वर्साच्या ऑलिंपिकाची तयारी राज्यांत सुरू आसा. खेळगड्यांक फॉर्म 4 प्रमाणपत्र मेळचे हे खातीर यत्न करपाची गरज आसा, जाका लागून खेळा क्षेत्रांतल्या राखीव सरकारी नोकऱ्यांचो फायदो मेळटलो, असोय उल्लेख ताणें केला. मजगती नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून मिशन सौर उर्जा सांखळे खाला आपल्या घरांचेर सौर उर्जा प्रकल्प लावपाचें लोकांक आवाहन केलें. Play now the traditional games, cricket, football झाला होता, but now we are preparing for the Olympic 2036. त्या खातीर कबड्डी आसतले, खो खो आसतलो, लंगडी आसतलो, हाज्या खातीर भुरग्यांक तयार करप हे गरजेचें आसता. No doubt only not a cricket and football म्हणटा, it is not limited. Our players should be go for the state level and national level. हाजेर वचपाची गरज आसा. आम्ही विचार करचो पडटलो की ईगल स्पोर्ट्स क्लबान म्हणजे फॉर्म 4 सर्टिफिकेट मेळिल्ले कितले भुरगे आसा आणि कित्याक हांव म्हणटा इट इज फॉर्म 4 सर्टिफिकेट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. दे आर गेटिंग द रिजर्वेशन इन द गव्हर्मेंट जॉब थ्रू द स्पोर्ट्स कोटा आणि ते मेळोवपा खातीर थोडे जस्ट खेळे नो डाऊट हालीं मातसो खेळ्या उपरांत वॉशिंग मशीन बीन प्रायजीस मेळपाक लागल्या. दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. बट वी वॉन्ट टू मेक देम करियर. आमकां तेजें करियर करपाक जाय. ते करियर करपाक जाय जाल्यार खंयच्या खेळांतल्यान आमी फॉर्म 4 सर्टिफिकेट तांकां दिवंक शकतले. हे खेळ तांकां खेळोवपाची गरज आसा. म्हणून हांवें म्हटलां की आमचें विजन लॉंग रन आसा आणि म्हणून तर ईगल स्पोर्ट्स क्लबाक ह्या टेन्युअरांत आमी ऑफिस दिवपाक शकले. ओके, त्या खातीर म्हाका दिसता ईगल स्पोर्ट्स क्लबाच्या सगळ्या मेंबरांनी खूब फुडलो विचार करचो. सांखळेच्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचो इन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आमी कशा पद्दतीन करूं शकतले आणि हे सांगता आसतना सांखळेतल्या भुरग्यांक हांगासर कशा पद्दतीचें शिक्षण दिवपाक जाय हाच्या खातीर कालांतरान विचार करून नॉट ओन्ली द KG to PG एड्युकेशन, त्याच बरोबर स्किलिंग एड्युकेशन ज्याचो विचार आमी हांगा केलो आणि ते दिवपाक शकले. आमी नव्यान कोर्स सुरवात केल्या कळपाक जाय. सांगता हांव जसो 10वी पास 12वी पास जो ग्रॅज्युएट येता तेजो विचार करता, 10वी फेल आनी 8वी पास हाजोय विचार हांव करता. म्हणून नव्यान आमी दीनदयाळ मुख्यमंत्री कौशल्य योजना ही नव्यान सुरवात केल्या. कोण जो 10वी फेल जावन सुद्धा घरा कडेन आसत जाल्यार ताका 3 म्हयन्याचो फ्री ऑफ कॉस्ट आम्ही मुख्यमंत्री कौशल्य योजनेच्या अंतर्गत नव्यान कोर्स रजिस्टर सुरू केला. म्युन्सिपाल्टीनूच जी आमकां हाऊसिंग बोर्डातली बिल्डिंग जी रेंटल इन्स्टिट्यूशनांक दिल्या त्याच्या अंतर्गत गोवा स्किलिंग सेंटर हाच्या अंतर्गत आम्ही हे कोर्सीस सुरुवात केल्या. बऱ्याच जणांनी फुडल्याऱ्यांक हे तेंच्यांनी ऍडमिशन घेवची आणि आपलो करियर करचो हे हांव मुद्दामून सांगता. ईगल स्पोर्ट्स शूड गायड फॉर ऑल द यूथ इन द स्पोर्ट्स आणि इन द एड्युकेशन इन करियर हे काम तांच्यांनी करचें. शेवटी आमकां भुरगे घडप हे खूब महत्वाचें आसा आणि भुरगे घडले जाल्यार समाज घडटलो आणि लॉंग रन जेका आमी म्हणटा मोदीजीज विजन ऑफ द विकसीत भारत 2047 हे विजन सक्सेसफुल करपा खातीर ईच अँड एवरी यूथ इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट.
तेका घडोवप हो चड गरजेचो आसा आनी तेका आमी सगळ्या तरेनी घडोवपा खातीर सगळ्या तरेनी मेळोन काम करचें. सोलरायझेशन करपाचो जो साखळेचो आमी जो प्रण उखल्ला, काल म्हज्या घरान सुद्धा स्वता सोलरायज जाले आणि इट इज व्हेरी चीप. 3,000 जेका हे येता लायटीचे बील तेजे फक्त 60,000 जाता. इतलेच तकलेन दवरा. 60,000 भरपाची उरलेली सगळी सबसिडी ऑनरेबल सीएम सरा खातीर सेंट्रल एज वेल एज गव्हर्मेंट सबसिडी असल्या कारणान 3,000 जेचे बील येता तेका फक्त 60,000चो खर्च आसा. गेली 30 वर्सां तुमकां झिरो बिलिंग येतले. आमी हो रियली सिरियसली घेवया आणि ईगल स्पोर्ट्स क्लबा कडेन मागता तुमच्या सगळ्या मेंबरांनी सुद्धा सोलरायझेशन ऑफ साखळी हो विडो उखलचो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. निमणे बोरये पुलाच्या दुरुस्तीचे काम पुराय जालें. पुलाच्या कामाक लागून आयतारा रातच्या 8 वरांचेर ते सोमारा सकाळी 8 वरां मेरेन बोरयेचो पूल बंद आसतलो अशी नोटीस संबंधीत प्रशासनान जारी केल्ली. मात ह्या पुलाचें काम फांतोडेर 4 वरांचेर पुराय जालें. मिराबाग सावड्डे जावपी 280 करोडाच्या बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा. आयतारा जाल्ल्या थळाव्यांच्या बसकेत बंधाऱ्याक खर विरोध जालो. हो प्रकल्प गांवांत आयल्यार गांव काबार जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायलो. आमचो जीव गेल्यार जाता पूण आमकां आमचो गांव जाय. आमकां बंधारो नाकाच अशें म्हणत थळावे हट्टाक पेटल्या. तशेंच सरकारान आमच्यो मागण्यो पुराय करच्यो नाजाल्यार आनिकूय खर आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. पळयात. जे कितें मागता त्या प्रमाणे भेदभाव करनासतना तुम्ही आमचे बरोबर आसतले मरे. पळय रामचंद्र मदी रावतलो पूण भिव भरपाक जो कोण येतलो तेका पाकाचो हिर दितलो मरा पाकाचो. तांच्या सांगडा कोण वचपाचें आसा पळय गोपणांनी वचपाचें आसा जाल्यार हात वयर काडा, ना जाल्यार आमकां वचपाक नाका म्हणून हात वयर काडा. बरें, ज्या प्रमाणे पैसा सांगड आसा पैसा पेको तमाशा देखो हे नाटक चालले हा पैण्या घालतात थोडा येतले भगवान जेव्हा पांडव युगी ना जाली शास्त्रकारी युधिष्ठिर आणि दुसरो चक्रधारी कृष्ण त्याने बाण घालपाक केल्लो जमलं ना. आणि आता आपले झाले माझ्या आवय म्हणून तुम्ही रडत रावता. माझे गोंय 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 बालस बाल्ल्या सगळें गोंय काय ना लायतो गोंय मरपाक तयार आसा. पूण कोणे केलें तें पयलीं सांगा. कोणे हाडलो तो हांगा आनी थंय दवरपाक खूब हे आमच्या तळें जें आसा ती आमची जीवनदायिनी आसा. म्हज्यान तुज्यान ज्यो रक्तवाहिनी आसा ते आमच्या ह्या तळ्याच्या हेचेर पाणयाचेर पोचलेल्यो आसा. आणि आयज तुमकां सगळ्यांक हीच प्रतिज्ञा करची पडटली. मेगा प्रकल्पा वयल्यान आयतारा जाल्ली कारापूर सरवणची ग्रामसभा तापली. हाचे फुडें मेगा प्रकल्पाक एनओसी दिवचे पयलीं ग्रामसभेची मान्यताय घेवची असो थाराव ग्रामसभेत पास जालो. 2 म्हयन्या पयलीं दुबावितपणान मरण आयिल्ले वासंती सालेलकार जे मालमत्तेत रावताली त्या मालमत्तेचो विशय लेगीत ग्रामसभेत चर्चेत आयलो. सरपंच दिव्या नायक हांच्या अध्यक्षते खाला आयतारा कारापूर सरवणची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेत खासा करून मेगा प्रकल्पांचो मुद्दो बरोच तापलो. पंचायत फकत हे विशय बरोवन घेतात, प्रत्यक्षात कसल्योच हालचाली ना अशें थळाव्यांचे म्हणणे.
पंचायत फाटलो फुडलो विचार करिनासतना बेगा प्रकल्पांक एनओसी दितात. हाचो त्रास गांवच्या लोकांक सोंसचो पडटा. गांवांत कितें जाता हाची वासपूस करतलो कोण? ह्या खातीर सरवण कारापूर ग्रामसभेत फुडें मेगा प्रकल्पांक एनओसी दिवचे पयलीं ग्रामसभेची मान्यताय घेवची असो थाराव पास जालो. तशेंच पंचायत वाठारांतल्या घरांक कोयर टॅक्स लागू करचो, सैमीक उदका स्त्रोताची राखण करची हे निर्णय लेगीत ग्रामसभेत घेतले. जे आमचे नागरिकांनी आमकां प्रश्न केले ते आमी सगळे बरोवन येयल्ले आसा ते आमी सॉल्व आउट करतले. आतां हे फुडें जो मेगा प्रोजेक्ट येतलो तो ग्रामसभेक सांगपाचो आनी ग्रामसभेक सांगल्या उपरांत तो मागीर फुडलें डिसिजन घेवपाचें अशें लोकांनी आमकां सांगलेलें आसा नागरीक. ताका तुमी सपोर्ट करतले? हय आमी सपोर्ट करतले आनी सदैवत आमी आमची ग्रामपंचायत तांकां लोकांक अशीच सपोर्ट करून रावतली, लोकां बरोबर रावतली. आमच्या गांव वाठारांत म्हणजे ग्रामपंचायत वाठारांत जर प्लॉटिंग चालू आहा, कसल्या म्हणजे प्लॉट करपाचें चालू आहा जाल्यार ते प्लॉट करपी आहा ते प्लॉट फक्त मीज कारापूर सरवण पंचायतीचे जे सदस्य आहा, जे ग्रामस्थ आहा तांकांच एलोकेट करचे. किंवा जो कोण भायलो आहा, भायलो जो जर कोण आहा जर प्लॉटिंग करता जाल्यार ताका कसलीच एनओसी दिवची न्हू, पंचायतीन कसलीच एनओसी दिवची न्हू. आनी जर भायलो कोण समज जर प्लॉटिंग करता सुद्दां जाल्यार ताका कंडिशन घालून, एक कंडिशन म्हणजे हीच कारापूर सरवण पंचायतीचे जे ग्रामस्थ आहा, जे लोक आहा तांकांच ही जी एनओसी आहा म्हणजे हे जे प्लॉट आहा ते तांकांच एलोकेट जावपाचें असो आमी ठराव मांडलेलो आहा. आनी हेजेर फुडें डिस्कशन जातलें पंचायतीन आमी हे परत घेतले उतार. मेन ठराव गार्बेज टॅक्स, जो प्रत्येक घराक आमी गार्बेज टॅक्स बसोवपाचो म्हणून केला पळय तो एक कळ्ळें न्ही. अशें सगळेच मेहनत ते आणि मेगा प्रोजेक्ट एक सांगता. आनी तेंच्यांनी एक असो घेतला ठराव की जर ह्या फुडें पंचायत क्षेत्रांत कोणी जर मेगा प्रोजेक्टा खातीर हें करीत जाल्यार तो मेगा प्रोजेक्ट ग्रामसभेक दवरचो, ग्रामसभेचें एप्रुवल घेवचें आनी तो एप्रूव करचो असो म्हणून तेंच्यांनी एक ठराव घेतला. बरोच असा काय प्रॉब्लेम ना, सोडून दी. वासंती सालेकरचे कितें? वासंती सालेकराचेर तेंच्यांनी चल्लें की वासंती सालेकरान हांगा खूब वर्सां पासून ती जमीन, त्या जमनीक कितें कितें कसोयलां आनी तें कितें खाल्लां, पूण टील डेट पर्यंत ताका त्या जमनी बद्दल कांयच तेजो हें जावंक ना. तेन्ना त्या बद्दल पंचायतीन तेजेर कितें तरी एक मार्ग काडचो आनी जर ताका कितें मेळटा जर कितें हें जाता जाल्यार ताका एक सहकार्य करचें असो म्हणून तेंच्यांनी एक ठराव घेतला. तेंचे फॅमिली? हय तेजे फॅमिली, पण तेजे फाटल्यान कोण आसा तांकां ठराव घेतलो मेगा प्रोजेक्टचो. हो मेगा प्रोजेक्टचो ठराव हेच्यान पयलीं उदक घेतलो जेन्ना सुषमा सावंत सरपंच जाल्ली तेन्ना उदक. हे हांगा फक्त बरयता आनी कांय ना. जेन्ना येदो व्हडलो तो प्रोजेक्ट येयलो 2300 प्लॉटांचो दोधाचो, ते दिसा सुद्दां आमकां कांय उलोवंक दिवना. आमी तेच फक्त गांवाचें कितें जातलें, कशें कितें, पाणयाचें कशें, गार्बेजचें कशें. आयज प्रश्न पळयता तुमी गार्बेज कसो हें जाता, प्रश्न इश्यू जाता तो. तेंचो इतके 2300 प्लॉट म्हणजे कितली लोकेलिटी वाडटली. हेचेर विचार ना, कांय ना, बसता सायनी मारता, दिता एनओसी. हांगा पळय फाटल्या ग्रामसभेक सुद्दां पळयात तुमी कशें तुमी टर्न ओवर केला. आमकां उलोवंक दिवना, एक बायक सुद्दां आमची घेवंक दिवनासली. असो प्रेम आमकां प्रेशर हाडलेलो वयसून. कळ्ळें तुका? त्या प्रमाणे आयज तो मेगा प्रोजेक्ट येता, हे एनओसी दिता ना, हे इन्स्पेक्शन करिना, कांय ना, ऑक्युपन्सी काडून दिता. कळ्ळें? ते आमकां आमी प्रश्न विचारले ते कितें म्हणटा आमकां ना तुमी कंप्लेंट घाला आमकां रिटर्न, आमी तेजें हें करता. कळ्ळें? हें आमकां ह्या फुडें सुद्दां हें कांय जावंक जायना ते आमी मागता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मुरगांवांत एके वटेन कळसो जाल्यार दुसरे वटेन बॉक्सायडाच्या प्रदुशणाचो व्हडलो प्रस्न उप्रासला. कळसो प्रदुशणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर व्हड परिणाम जायत आसा. मात सरकार वा संबंदीत आमदारान ह्या प्रकाराचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान समाज वावुरपी शंकर पोळजीन नाराजी उक्तायल्या. पळयात पुराय बातमी. मुरगांव वाठारांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं कोळशाचो प्रश्न सतयता. कोळसो प्रदुशणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर गंभीर परिणाम जावपाक लागला. एका तेंपार हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर एमपीएन कोळशाचे डोम बांदतले अशें आश्वासन दिल्लें. मात सद्याची स्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा. दीस रात चलपी कोळशाच्या येरादारी लागून ल्हान ल्हान भुरग्यां सयत जाणट्यांक लेगीत वेगवेगळीं दुयेंसां जावपाक लागला. थळाव्या आमदारान सरकारान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केला. देखून संबंदितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पोळजीन केला. पण कोल हँडलिंग इन मुर्मुगांव पोर्ट. आतां हो जो कोळसो आहा हो सकाळीं सगळो उपतालो वयर, सगळो उपतालो, उबोन सगळो हो हेवटेन येता.
आतां ह्या टायमाचेर जर सपोज तुमी मुर्मगांवान येवन पळयशात तुमकां सगळे कडेन पोल्युशन दिसतलें. एलमोंती कडेन बॉक्सायड पोल्युशन दिसतलें आनी हांगासर हे कोल पोल्युशन दिसतलें. आनी ह्या कोल पोल्युशनान लोकांक नाका केल्लेलें आहा सारकें. आयज मुर्मगांवान ईच एंड एवरी घरान एकूच गजाल चालू आहा, कोळशाचो वास येता, कोळशाचो वास येता, कोळशाचो वास येता, कोळशाचो वास येता. ल्हान ल्हान भुरग्यांनी व्हिडिओ काडल्यात आनी ती ल्हान ल्हान भुरगीं कंप्लेनी करता, तरी पूण आमदार कान फुटले, आयकोंक येना, दोळ्यान दिसना. आतां ही गाडी हांगा पार्क आसा आनी कोल्ड डस्ट तुमी पळोवपाक शकता. ही कोल्ड डस्ट सगळे हेचेर पडलेली आहा पळय. हांव तुमकां मागीर म्हाजो हात दाखयतलो. ही कोल्ड डस्ट, ही कोल्ड डस्ट. आतां ही कोल्ड डस्ट सकयल्यान हांगा जर येवंक शकता जाल्यार ती वयर कित्याक वचोंक शकना आनी लोकांच्या पोटान कित्याक वचोंक शकना. आयज परिस्थिती अशी आहा की लोक जेयताना हो कोळसो खाता, जेयताना हो कोळसो खाता, उदक पिताना हो कोळसो पिता. अरे ल्हान ल्हान भुरग्यांक हो कोळसो दुयेंसां दिता. कितें लोकांक थंडी जाली जाल्यार थंडी ती कमी जायना, वखदां घेवन सुद्दां कमी जायना. आनी कोविडाच्या टायमार आमी परिस्थिती पळयलेली. आयज कोणाक काय पडोन वचोंक ना. ह्या कोळशाचो पयसो मेळटा म्हणून आयज हे सगळे पॉलिटिशियन लोकांच्या जिवार उठलेले आहा सारखे, लोकांक काबार करूंक उठलेले आहा. म्हाका खबर ना तुमी सडेकार केन्ना भायर सरतले ते, पूण म्हाजी इच्छा आहा तुमी भायर सरपाक जाय. स्वता खातीर न्हू जाल्यार ल्हान भुरग्यांचो तुमचो विचार करा. हे वयर सुशेन आश्रम स्कूल आसा, त्या स्कुलान भुरगीं वयता आनी ते स्कूल आनी हो कोळसो कितें ते भुरग्यांचे कंप्लेनी आहा, वास येता म्हणून. ती विचार करा मरे त्या भुरग्यांचो तरी, विचार करा मरे. आयज वयता थंयसर आमच्या मुर्मगांवान सगळे कडेन कोळशाचो वास येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पारोडा ग्रामसभेत लोकांनी आदल्या पंचायत वांगड्याचेर खर कारवाय करपाची मागणी केली, जी सध्या अस्तित्वात नाशिल्ल्या घरांक घर क्रमांक दिता, खास करून बिगर विकास वाठारांनी. कांय जाणांनी उदक वचपाचे वाटेर रिटेनिंग वॉल बांदिल्ल्यान वाठारांत हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. आयतारा पारोडा वाठारात ग्रामसभा जाली. पारोडा वाठारात बेकायदेशीरपणा वाडत आशिल्ल्यान ग्रामसभेत थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. पावसाच्या दिसांनी पारोडा पूल दर वर्सा व्हांवता. गांवांत हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाता. लोकांनी बांदिल्ल्या राखणे वणटीक लागून अश्यो आडमेळी येवपाक शकता. अश्यो बांदावळी मोडपाचे आदेश जारी करचे अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. तशेंच पारोडा बेकायदेशीरपणा चल्ला आनी पंचायत कसलीच कारवाय करिनात असो आरोप थळाव्यांनी केलो. आदल्या सरपंचान घरां ना तांकां सुद्दां लेगीत घर क्रमांक दिला, एनओसी दिला. इतले फ्रॉड पारोड्या जाला ताची दखल पंचायत आनी आमदारान घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. आमचे स्पेशल ग्रामसभा आमची पार्टी म्हाका जोडटा आमकां हाडपाक जाता तें हांवें सगळें जाल्ल्यान तेंचे कडल्यान आमी रिक्वेस्ट करता तांकां तुमकां कितें दिसता इलिगल तें चालू दवरपाचें काय बंद दवरपाचें डिसिजन दिवपाचें. हें लोकांनी सांगलें थोडे पॉयंट दिले आमच्या तेंची मागणी आहा त्यो आमी आतां 8 दिसांनी म्हणजे आमी तांकां आश्वासन केलें दिलां की तेंचे पॉयंट आसा ते आमी फुडें व्हरतलीं. आनी जें कितें आमकां हें जाता फ्लोटींग जाता कितें जाता तें आमकां प्रॉब्लेम जाता बरोबर सगळ्यांक जाता. पावसाक खूब त्रास जाता. त्रास जाता इस्कॉला भुरग्यांक त्रास जाता प्लस सगळे हायवे जाल्ल्यान सगळ्यांक त्रास जाता. लोकां दोतोरागेर सुद्दां वचपा मेळना इस्कॉला भुरग्यां सुद्दां इस्कॉल एटेंड करपाक मेळना. एग्जाम आसता कितें आसता तेन्ना खूब प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना एक जर बांदली कोणें आनी कितें करतलो फसलो तें बंद जाल्लें सगळें म्हणजे उदक खंय वयतलें गांवां पडटा आनी दीस मात वाडटलें म्हणून आमकां तें आतां हांवें लोकां मदें हाडलें आनी तुमी कितें म्हणटा सांगा हेजें कितें एक्शन घेवपाचें. लोकांक सांगता आमी आतां कायदेशीर एक्शन कायदेशीर करतलीं. हेजे मुखार जावपा दिवपा ना की कोणें पंचायती सांगूं आमकां कांय सांगलें नासलें हेजे मुखार आमकां तें घेवचें ना म्हणजे सांग जेन्ना लोक आमच्या मुखार येता तेन्ना आमकां कळटा न्हू तरी जाता. आनी आमी पळयलां स्वता दोळ्यांनी आमच्या बाजारां वचपाक मेळना भुरग्यांक आमी इतली त्रास जाता. लोक बाजारां वयता सोड भुरग्यां पासत तरी आमकां हें करपाक जाय कित्याक लोकांक हाडोवपाक जाय नाजाल्यार भुरग्यांनी एड्युकेशन मार पडटा न्ही मार इतलो आतां तेका लागून आमी आतां डिसिजन घेतलें. आयज आमगेली ग्रामसभा जाली स्पेशल ज्यो पारोडा इलिगलिटीज जाताय ताका लागून आनी चड इलिगलिटीज जालो आहाय. नो डेव्हलपमेंट झोन गव्हर्मेंटान ऑलरेडी डिक्लेअर केलो आहाय. पंचायती नोटीस येवन पासून ही पंचायत कांय एक्शन घेयना सारकी. ताका लागून आयज जायते इश्यू रेज जाले. सो हांव रिक्वेस्ट कोता पारोडा पंचायती कडेन जे एक सरपंच आसलो चोय जेणें गोरानाय तेम पासून तेणें नंबर दिल्याय एनओसी दिल्याय. हितू फ्रॉड जालो आहा हिंगा पारोडा पंचायतीक तें आमी आयज नोटिसां हाडून दिलां. आनीक
हांव आमगे पंचायती रिक्वेस्ट करता की तेणी हें जें कितें आहा तें आयज आमगे डिस्कस जालें तें आमदारा दांडीचें आमगेलो लिडर ऑफ ओपोजिशन आहा बा भिवरी आलेमांव तेणी दांडीचें आनीक नेक्स्ट एसेंब्लीक जी आतां एसेंब्ली येता ते एसेंब्लीक तेणें रेज करचे इश्यू आनीक आमकां न्याय दिवचो आनीक हें बारोडा जें एग्रीकल्चर लँड जालो आहा आख्खें एग्रीकल्चर लँड नॉन डेव्हलपमेंट झोन आनीक जें दुयेंसीडोडेर जें इलिगल कंस्ट्रक्शन येताय शेत पुरयताय मॅसिव डिस्ट्रक्शन हिंग जालो आहा आनी पंचायतीन मिसयूज ऑफ पावर म्हणटा फ्रॉड केलो आहा ह्या फ्रॉडाचेर इन्क्वायरी जावची आनीक आमगे आतां नेक्स्ट मिटींग जातली तेदोन आमी डिमांड कोताय नेक्स्ट मिटिंगे म्हळ्यार आमचे बोगलेन तेणी जें कितें जालां तेजी इन्क्वायरी कोण तेणी दवरची ना जाल्यार आमी 100% हेजेर एक इन्क्वायरी कमिटी हें कोतले आनीक आमी तेजेर एक्शन घेवपाक लागले. दोन आमकां पंचायतीन लेटर येयली एक लोकांचे आमचे 128 लोकांले पंचायतीन हें येयल्या सगळें इलिगल कंपाऊंड वॉल काडून तेजेर डिस्कशन जालें आनी तेज भायर आनी एक आसा आनी ते दोनूय घेयली दोनूय शोकान नोटीस काडपाक रेजोल्युशन घेयलें आनी हें केलें पूण तेज भायर आनी एक पॉयंट इश्यू जालो तो काडप की विदावट कोणाले व्हरून आसतना ताका नंबर तो सेक्रेटरीन दिल खंय लास्ट आतां टर्म 4 जाल्यार दुसरी पंचायत जाल्यार पयलीं आनी पंचायत तेणी आनी लास्ट 2/2 एक केला कनेक्शन दिलें सो लोकांक हांव कितें म्हणटा लोकांक घरांक लायट मेळना घरा आसल्यार हें दिना उदक दिना आनी लास्ट तुमी चोयतले लास्ट 25 years पंचायत हांव चलयतालो म्हज्या अंडर आसलेलो सो हेसो केन्ना हुच्या सरपंचान केन्नाच कोणाले इलिगल नंबर दिलो नाय. घर आसपा जाय तें काम कोणाक हेल्प केलां कोण एक 2 जाण भाव आसाय सेपरेट एक घर काडपाक तांकां हेल्प केलां कित्याक सगळे कडेन जायना थोडे मागीर बँड जायच पडटा एक जिनस कितें पूण विदावट करून कोणाक दिलें अशी आनी ही सरपंचान आतां लास्ट आतां सगळे रिकॉर्ड काडून चोवचें तुमी आनी हांव म्हाका दाखय पडे MLA हिंदी पडे हें इलिगल पडे तुगे त्या मनशान केलां न्हू तेजेर तेणें एक्शन घेतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशी ल्हारां उसळटात